दुसरे इतिहासाचें पुस्तक 7वो आवेसवोर सुरवातेचे 3 वडी हांव वाचता. जेन्ना सोलोमोनान आपले मागणें सोंपयलें तेन्ना स्वर्गार्थावन उजो देंवन आयलो आनी होम आनी बलिदानांक उल्फावन उडयलीं आनी सोरेस्पोराचो तेजान एक आख्खें मंदीर भरलें. याजनिकाच्यान सोरेस्पोराचे घरांत भितर सरूंक जायना जालें कित्याक सोरेस्पोराच्या तेजान घर भरलें. जेन्ना सगळे पोरजेन स्वर्गार्थावन देंवलोलो उजो पळयलो आनी सोरेस्पोराच्या तेजान घर भरलेलें तें पळोवन तेन्ना तांणी जमनीर पडलीं आनी सोरेस्पोराक नमस्कार करूंक ताका दिनवासलो आनी म्हणलें, सोरेस्पोर कितलो बरो, ताचो माये मोग सासणांक तोखता तसलो. फाटल्या दिसांनी सोलोमोनाच्या मागण्या विशीं हांवें 10 विशयांचेर हांव तुमचे लागीं उलयलां. 10 विशयां पासत त्या दिसा सोलोमोनान मागणी केली. त्या विशयांचेर आमी नियाळ केलो. आतां 3 विशय हांव तुमकां सांगून तेजे उपरांत आनीक विशय हांव तुमकां तें सांगतलों. पयलो, मागण्याची ती सुवात. दुसरें म्हणल्यार तूं मागणें कोत्ता पळय ती स्टायल. आनी तिसरो विशय म्हणल्यार मागण्याचो ती जमात म्हणल्यार तो समाज. 3 विशय हांव तुमकां सांगता ते ध्यान दिवन आयकात. पयलो, मागण्याची ती सुवात. दुसरें, मागणें करपाची तुजी स्टायल. आनी तिसरें म्हणल्यार ती मागण्याची समुदाय म्हणल्यार मागणें कोत्तात ते लोक. पयले, मागणें करपाची ती सुवात. आमी आतां हांगासर पळयता सोलोमोन तें बांदल्या उपरांत आनीक पवित्र स्थानांत तें आग पेटी दवरल्या उपरांत आनीक त्या मंदिरांत सोर्वेस्पोराचे तेजान तें भरलां. आनीक हो विशय आमी 5व्या आवेसवरान 4थ्या आवेसवरान आमी तें पळयता. आनी कुपांक लागोन याजनिकाच्यांनी आपल्यो धार्मीक रिती पाळूंक जायनासल्यो कित्याक सोर्वेस्पोराची मोहिमा देवाच्या त्या मंदिरान भरलेली. सोर्वेस्पोराची ती तेज कुपाच्या रुपान त्या मंदिरान भरला पळय तें आमी थंयसर आतां पळयलां. आनी ज्या भाशेन जे तरेन ते सगळो तेज देवाचो देंवोन आयलो पळय सगळे पोरजेन ते थंयसर पळयलें. तेन्ना सोलोमोन थिंगासर कितें कोत्ता, एक धाकटुली स्टेज आपल्या पासत तयार कोत्ता. एक हात ह्या भाशेन हुंयसर तर बायबलान तुका दिश्टी पडत जाल्यार हाजो अर्थ म्हणल्यार 1.5 फीट, ओटरां बोटां 1.5 फीट. एक हात म्हणल्यार 1.5 फीट आनी 5 हात म्हणल्यार थंयसर 5 फीट आनी 2.5 फीट. हे भाशेन सगळे मेळोन 7.5 फीट. 7.5 फीट रूंद आनी 7.5 फीट लांब आनीक 3 हात म्हणल्यार 4.5 फूट उंच एक स्टेज. त्या भाशेन सोलोमोनान ती तयार केली. आतां त्या स्टेजीचे उंच म्हणल्यार ते उबे रावपाची सुवात तांब्याची म्हणल्यार चालते भाशेन आमी स्टेज लांकडांची कोत्ता. मदेराचो वापर आमी कोत्ता पूण हांगासर तांब्याचे ती स्टेज केल्या. त्या स्टेजीचेर सोलोमोन दिमी मोडटा. पूण आमी ज्या विशयाचेर आतां ध्यान कोत्तात मागण्याची सुवात, तांब्याचे स्टेजीचेर ताणें ते आपले जे दिमी मोडलेले पूण ती सुवात खंय आसा पळय तें बायबलान थिंगा बरयल्लें आसा. आतां आमी पळोवया ती सुवात खंय आसा ती. दुसरो इतिहास 6वो आवेसवर आनी 12 वड. सोलोमोन राजा सगळे इस्रायल पोरजे सामकारा सोर्वेस्पोराचे वेदी मुखार उबो रावलो आनी आपले हात विस्तारले. सोलोमोनान सगळे मुखार मागणें केलें. खंय ताणें दिमी मोडलेली? वेदीच्या मुखार. दया कोत्तात तुमी सगळें ध्यान दिवचें. आमचे सगळ्यांचे आत्मीक जिवितान एक वेदी आसूंक जाय. ती वेदी आमकां कितें दाखयता? आमचें समर्पण आनी बलिदान दाखयता. दर एका दिसा आमचे जिवितान आमी देवाक समर्पण करपाक आनी अर्पण करपाक एक सुवात आसूंक ती जाय. एके वाटेन देवाक आर्गां दिवपाची सुवात आनी एके वाटेन देवाक महिमा दिवपाची सुवात. सोरेस्पणान आमच्या जिवितान जें बरें केलां पळय तें चिंतून आमी ताका स्तुती करपाची ती सुवात, आराधना करपाची ती सुवात. त्याच भाशेन आमचे गरज आसा पळय ते मागणें करपाची सुवात. आमचे सगळे कोश्ट थिंगा भेटोवपाची ती एक सुवात. आमचे कोश्ट आनी त्रास आमी लोकांक दाखयतात आनी सांगतात पूण जायते फावटी
तांकां आमी आदार म्हूण सोजमता, पूण ती ते आमी दूख आनी त्रास दुसऱ्यांक सांगतात हें आमकां कळल्या उपरांत संवसाराच्या लोकांक आनी मनशांक सांगचे बोलदेक खऱ्या सर्वेस्पराक सांगपाची ती एक सुवात आमच्या जिवितांत ती आसोंक जाय. त्या दिसा सोलोमोनान मागणें केला. हें मागणें करप म्हणल्यार ताणें खंय मागणें केलें म्हणल्यार वेदीच्या त्या मुखार, म्हणल्यार तुका समर्पण करपाक थिंगासर एक ती सुवात. उत्पत्तीच्या 12 पासून आमी पळयता अब्रामानूय थंयसर वेदी बांदूनच तो आपलें जिवीत चलता अशें आमी पळयता. उत्पत्तीचे 12 आनी 8वी ओड. थंय तो बेतेलेचे उदेंतीक आसलेले दोंगरी तालुके पर्यंत तो गेलो आनी थंय ताणें आपलो तंबू ताणलो. ह्या तंबूच्या ओस्तमेक बेतेल आसलो आनी उदेंतीक थंय ताणें सर्वेस्पराक एक वेदी बांदली आनी सर्वेस्पराचें नांव घेवन ताका उलो मारलो. थंय तो प्रवास करीत करीत अब्राहम नेगेब पर्यंत पावलो. हे तंबूचे ओस्तमेक बेतेल आसलो आनीक उदेंतीक आसली. थंय ताणें सर्वेस्पराक एक वेदी बांदली आनीक सर्वेस्पराशी ताणें मागणी केली. वेदी कितें आमकां दाखोवन दिता? आमी आपल्याकूच भेटयतात, समर्पण करतात, तें आमी बलिदान दाखयता. त्या दिसा सोलोमोन वेदीच्या मुखार, खरेपणी ती वेदी तुमी खंय आसा ती तुमी जाणाव? त्या मंदिराच्या एक मुखारल्या दारार, ते मेन दार आसा ताच्या मुखार ती वेदी आसा. म्हणल्यार सोलोमोन एकदम सारको त्या मंदिराच्या मुखार, म्हणल्यार मंदिर खंय आसा स्क्रिनाचेर नदर मारात, ती वेदी आसा. त्या वेदीच्या मुखार कितें आसा थंयसर? मंदिर. आनी त्या मंदिरान कोण आसा? जिवो सर्वेस्पर आसा. आतां त्या मंदिरान सर्वेस्पर आनी त्या मंदिरा भायर ती वेदी आनी वेदीच्या मुखार थिंगा सोलोमोन दिमी मोडोन तो मागणें करता. ताजो अर्थ म्हणल्यार कितें? बापा, म्हजें डायरेक्ट तुज्या मुखार येवन मागणें करूंक जायना, आनी जरी तर म्हाका डायरेक्ट मागणें करूंक जाय जाल्यार तुजें आनी म्हजें मोदें एक वेदी आसोंक जाय आनी त्या वेदीचेर एक बलिदान जावंक जाय आनी तेज्या उपरांतूच म्हज्यान तुजेशी हांव लागीं येतलो आनी म्हजी मागणें तुजे लागीं येतली. केन्ना? जेन्ना ती वेदी मोदें आसतली आनी ताजेर एक बलिदान चोडोंक जाय. आयकात भाव भयणांनो, बायबल आमकां दाखोवन दिता, हांव आनी तूं पयलीं आमी पयस आसलीं, दुस्मान आसलीं. सर्वेस्परान आपल्या मोगाच्या एकाच जेजू क्रिस्ताक म्हज्या आनी तुज्या पासत बलिदानाच्या रुपान ताणें समर्पण केलें. त्या पासत जेजू क्रिस्त सर्वेस्पराच्या आनी तुज्या मोदें, मोळबाच्या आनी दोतोरेचे मोदें ताका खुर्साचेर तो उमकोलो. त्या पासत सर्वेस्पर आनी आमचे मोदें जी दुस्मानकाय आसली पळय ती काबार करून सोडटा. सर्वेस्पराचो जो राग आमचेर आसलो पळय तो सारकोच काबार केलो आनी ताजें तें फळ आमकां आयज सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान हे भाग म्हणल्यार सर्वेस्पर मेल्या उपरांत ताजें तें बलिदान जाल्या उपरांत आमकां सर्वेस्पराशी लागीं वचपाक आनी सर्वेस्पराक मेवपाचें तें भाग, नीट आमकां देवा लागीं मागणें करपाचें भाग त्या दिसा सर्वेस्पर जेजू क्रिस्ता वरवीं आयज आमकां तें बेसांव कशें फाव जालां. सावधानीन तुमी आयकात. त्या दिसा सोलोमोन देवाच्या मुखार, तेज्या उपस्थितीच्या मुखार, ताज्या वेदीच्या मुखार तो थिंगा दिमी मोडून तो मागणें कोत्ता. वेदी आमचे कुडीचे पळय ते वणवणे आसा, तें बलिदान करपाची सुवात. आयज आमी सगळीं आमच्या जिवितांत ज्या वेळाचेर ह्या संवसारान आमी जियेता आसतना आमचे कुडीन कोत्ता पळय तें कार्य आनी सगळ्याचे कुडी दादोस काय ताका सगल्यांक सर्वेस्पराच्या मुखार ताका आमी बलिदान करूंक जाय. रोमकाराचे चिठीन 12 पयले वणींत आमी पळयता. तेका लागोन भावानो, म्हणटोच भावा भयणांनो, देवाचे व्हड कोणवालायचो उगडास करून तुमचे लागीं हांव मागतां हें पवित्र आनी देवा मानता तसली एक जिवी बोली खोशीक तुमचें ताका समर्पण करात. तुमची खरी भक्ती म्हणल्यार हीच जावची. तुमचें जिवीत तुमी तें देवाक मानता पळय तसलें तें एक बलिदान कशें तुमी जियोंक जाय. त्या वेदीचेर कितें घडटा? बलिदान. आमी त्या वेदीचेर कितें करूंक जाय म्हणल्यार आमच्या जिविताचो बलिदान, आमचे सगळेंच आमी देवाच्या हाजीरपणान तें थिंगासर समर्पण जाय. त्या दिसा सोलोमोनान
ते वेदीच्या मुखार दिमी मोडून आनी आपल्याकूच तो देवाक तो समर्पीत करता. बापा, कुडीचे जे कितें आसा पळय ते म्हजे सगळें भितर आसा पळय ते सगळें त्या होम बोलीचे बरोबर हे कुडीचे सगळें आसा तें भस्म कर. हांव म्हाका आसता तुज्या मुखार हांव भेटयता. आवयानो आनी बापायनी तुमच्या घरांत ती वेदी आसोंक जाय. म्हणल्यार देवाचें हाजीरपण. म्हणल्यार तुमच्या जिवितांत त्याच वेळाचेर तुमी आपल्याचें जिवीत समर्पण करूंक जाय. म्हणल्यार आवय बापायनी आपल्याच्या जिवितांत आपल्याच्या घरांत आपल्याचें जिवीत समर्पण करूंक जाय. त्या दिसा तें मंदीर तेन्ना भेटयलां पळय त्या वेळाचेर आमकां कितें थिंगा दिश्टी पडटा. सोलोमोन आपल्याचे दिमेर थिंगासोर रावता तें दिसता. तुमी तुमचो दीस सुरवात करचे आदीं आवय जावन बापूय जावन तुमी तुजो तो दीस तुज्याच्या दिमेचेर रावन सुरवात तुमी करूंक जाय. सर्वेस्परार थंय तुजो दीस, सर्वेस्परार थंय तुजें काम, सर्वेस्परार थंय तुजो प्रवास, सर्वेस्परा वरवीं तुजे सगळे प्रयत्न, सर्वेस्परा वरवीं तुजें काम सगळें पळय तें तुवें सुरवात करूंक जाय. त्या दिसा सोलोमन कोण आसलो? राजा जावन आसलो. त्या भाशेन तो राजा जावनूय कितें तो कोत्ता? मागणें तो कोत्ता. आनी जायते फावटी अधिकारान आसात पळय ते मनीस म्हणटा तुमी थिंगासर मागणें करचें. त्या घराचो वडील कोण? देवाचें उतर दाखयता त्या घराचो वडील घोव जावन आसा. ऑफकोर्स थोड्या घरांनी बायल मुखेल जावन आसा. अशें म्हणत थोड्या लोकांक थिंगा राग येतलो. बाय सांगता पळय तें थिंगा जावंक जाय नाल्यार त्या घरान वय आपल्याच हातान त्या घराक सारके विवाड करता. थोड्या घरांनी घोवांचे आवाजूच ना. थोड्या घरांनी बायलांचो आवाजूच ना. आयज म्हजी उतरां आयकतात ती म्हणजे बाबा भयणी देवाचे उतरां प्रमाणे कितें थिंगा आसा तें तुमी जाणो काय? घोवान बायलेचो मोग करूंक जाव ही घोवाची जबाबदारी. आनी बायल आपल्याच्या घोवाक आदीन रावंक जाय ती ताजी जबाबदारी जावन आसा. जो घोव आपल्याचे बायलेचो मोग करता, जी बायल आपल्याच्या घोवाक आदीन रावता ती फामील बांदून येतली. नाजाल्यार झगडीं झुजां मदें तें काबार जातली. तुमकां विचारता तुमची फामील आयज कसले भाशेचें वेवस्थान आसा? रायट. त्या दिसा सोलोमोन राजा जावन आसूनय ताच्या राज्याचेर तो राज करता आसतनाय तो आपल्याची दिमी मोडटा. घोवानो, तुज्या गाडाचो वडील तूं जावन आसाय. खरेंच सांगता तुमी तुमची दिमी मोडूंक जाय. सदांच तुमी मागणें करूंक जाय. फकत घोवान मागणें केल्यार तें जातलें ना अशें तशें न्हू. 7व्या अवेस्वर आनी 3रे वडीन आमी तें पळयता. सर्वेस्पराची मोहिमा जेन्ना त्या मंदिरान बसता इस्रायलाची सगळी पर्जा सगळे आसले कितें कोत्ता ती सगळे नमस्कार कोत्ता. फकत एक राजा न्हू पूण ताचे बरोबर आसा पळय ते सगळे लोक सर्वेस्पराचे उपस्थितीन ते नमस्कार कोत्ता. फकत घोवाच्या मागण्यान तें जावचें ना. आनी केन्ना केन्ना बायल अशी म्हणटा अरे तूं मातशें मागणें कर आनी घोव म्हणटा तूं मातशें मागणें कर. जाल्यार जयताना पासून तुवें तशें म्हणूंक येता न्हू. अरे आतां मातशें जेवणाक यो इतलो वेळ कित्याक? केन्ना विचारतली अशें हांव रावलो आयकोंक. जेवण तर तयार आसूंक जाय. टायमा प्रमाणे तुज्या प्लेटीन तें जेवण आसूंक जाय. यो मातशें मागणें करया ना तूं कर जें मागणें करूंक जाय पळय तें ना. एक घोव आनी बापायच्या रुपान जबाबदारी तुजी आसा. तुज्या फामिलींत मागणें करपाचें ती मागणेची जबाबदारी तुजी जावन आसा. त्या दिसा राजा जावन सोलोमोन ती जबाबदारी तो पाळटा. याज्ञिकाक आपोवन ताणें तुमी करात अशें ताणें म्हणूंक ना. एका राजाच्या रुपान थिंगासर राज करता आसतनाय आनीक हे बऱ्या वेळाचेर जेन्ना मंदिराचे भेटवणी जाता पळय तेन्ना हांव तर थिंगासर दिमी मोडी जाल्यार सगळे दिमी मोडटले. फकत ते मागणें चलोवपी ओ ते सभेचो पास्टर तेणेच मागणें करचें न्हू. फकत याज्ञीक आनी लेवी लोकांनूच न्हय मागणें करचें. आयकात दर एकल्यान मागणें करूंक जाय. आयज तुमी म्हाका एक भासवणी दिवची एक घोव आनी एके बायलेच्या रुपान त्याच भाशेन एक आवय आनी बापायच्या रुपान तुमी तुमच्या दिमेर येवन वेदीचे मुखार तुमी दिमी मोडून तुमचो दीस सुरवात करता पळय थिंगासर आसा जाल्यार तुमचे हात म्हाका दाखयात. त्या दिसा त्या मागण्याची सुवात वेदीच्या मुखार म्हणल्यार आमी सगळे देवाच्या हाजीरपणाच्या मुखार येवन आमी दिमी मोडूंक जाय. सर्वेस्पराशी आमी थिंगासर मागणी करूंक जाय. हो अनुभव आमी बेफार आमी करचे न्हय. दर एक घोव जावंक येता बायल जावंक येता आमी सगळीं भुरगीं जावंक येता आमी सगळीं अब्रामा भाशेन वेदी आमी थिंगा करूंक जाय. जो थंय तो वयतालो थंयसर तो वेदी करून थिंगा आसतालो. मागणें केलें. वेदी आमकां कितें दाखयता? देवाचेर आदारीत रावन देवाक ती सगळी भेटवणी दिवच्या खातीर तें समर्पण करूंक आनी देवाक सगळें भेटोवंक तें थंयसर दाखयता.
ही उतरां म्हजी आयकल्या उपरांत दर एक दिसा सकाळीं उठोन आनी तुज्या दिमेचेर तुवें येवंक जाय आनी रातीच्या वेळार न्हिदोंक वयचे आदीं एक पावटी तुजी दिमी मोडून देवाच्या हाजीरपणान बापा आयज आख्खे दिसाक आमचे फॅमिलीक तुवें सांबाळला आनी आमची सुरक्षा केल्या. जायत्या गुणेंतल्यान तुवें आमकां साल्वार केली बापा. तुका काळजांतल्यान आमी तुका आर्गां दिता. अशें दर एक घोव आनी बायल आपल्याच्या भुरग्यांक घेवन सोमयांक उगडास करून ताजें बरेंपण सगळें उगडास धरून ताणें दिलां पळय तें ताका आर्गां दिवन वय ताच्या उपरांत सुसेग घेवप कितलें बरें जातलें. आयज तुमचे मदें कितले लोक म्हाका भाशण दितले. सकाळीं फुडें उठोनूच दिमेर रावन तुज्या देवाक तूं नमस्कार करतलोय. रातीच्या वेळार तुज्याचे दिमेर येवन देवाक तूं आर्गां दिवन देवाक स्तुती दिवन तूं न्हिदोंक वयतलोय. ही भाशण दिता पळय तुमच्या आत्म्याक दाखयात. गॉड ब्लेस यू ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. दुसरें मागणें करपाची ती स्टायल. मागणें करपाची सुवात आमी पळयली आनी त्या मागणें करपाची स्टायल्यो आमी पळोवया. त्या दिसा सोलोमोन देशाचेर राज करता पळय तो राजा तो आसोनय ती मागण्याची कसली स्टायल पोरजेक तो दाखयता ताणें केल्या तो दाखयता ती आतां आमी पळोवया. 14 13 वड सोलोमोनान पितुळीची एक माची केली. तिची लांबाय 5 हात, रुंदाय 5 हात आनी उंचाय 3 हात आसली. ताणें ती आंगणाच्या मदेकांत घातली. तिचेर तो वयर चडोन इस्रायलाचे सगळे सोबे मुखार दिमयेचेर पडोवन आनीक स्वर्गार वाटेन आपले हात उबारून ताणें अशें मागणें केलें. कशें ताणें मागणें केलें? कशें ताणें मागणें केलें? दोनूय पांय लांब करून अशें मागणें केलें. अशें तर आसा. कशे भाशेन मागणें केलें? त्या दिसा राजाचे आंगवस्त्रां घालून तो आयलो. राजा आसलो पळय ते आंगवस्त्रां घालूनच तो आयलो. चड मोलादीक आनी मारगायेचें तें आंगवस्त्र तेतानूच तो आयलो. राजा असलें टायटल घेवन तो आयलो. जाल्यार आयक जावं तो तुजो अधिकार हो ताणें घातलेलें पळय तें आंगवस्त्र जावं सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान येवन तांकां तो दिमी मोडपाक ताका ती आडको जावंक ना. भावा आनी भयणानो, तुमी अधिकारान आसात. तुमी गिरेस्त आसात. व्हडते पदवेचेर तुमी आसाव काय? 10 लोकांचेर, 20 लोकांचेर, 50 लोकांचेर, 100 लोकांचेर, 500 लोकांचेर, 1000 लोकांचेर तुमी थिंगासर अधिकार चलयताव काय? गिरेस्त आसात काय? तुमचे लागीं जायते गिरेस्तकाय आसा? जायत्यो वस्तू आसात मोलादीक आनी रुपया आनी भांगार आसा काय तुजे लागीं? भावा, अधिकार आनी पदवी हें सगलें आसा तुजे लागीं? जाल्यार तूं ध्यान दी. जेन्ना तूं सर्वेस्पराचे उपस्थितीन तूं येताय सगल्या भाशेन तूं चालतो आसाय हें सोद तूं केन्नाच विसरो नाकाय. सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान जेन्ना तुका दिमी म्हणूंक जाय तेन्ना तुजी पदवी, तुजो अधिकार जावं वा तुजें तें व्हडपण जावं, तुजी ती गिरेस्तकाय तुज्या फाटल्यान आसा पळय ती कसली परिस्थिती जावं, सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान जरी तर ती आडखळ जाता जाल्यार सर्वेस्परा पासत एक वेळ पासून ताका लागचो ना. तुजे लागीं जें आसा पळय तें काडून घेवच्याक. आनी अशीच भयणी देवाच्या हाजीरपणान ती येतात. तुवें घातला पळय ती नवी आंगवस्त्रां आसत, तुवें घातल्या पळय तुवें घातल्याय पळय ती मोलादीक वस्तू तुवें घातल्याय पळय ती तुजी कापडां जायत. सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान तुका ती दिमी मेळपाक तुका आडको जाता जाल्यार सर्वेस्पराक ते एक वेळ पासून लागचो ना तुका तुजे दिमयेर हाडच्या खातीर. त्या दिसा सोलोमोन सर्वेस्पराच्या हाजीर आपल्याची दिमी मोडपाक कांयच तो लजोंक ना. मात पर्यंत तो लजोंक ना. हांवें कित्याक देवाच्या मुखार तिका दिमी मोडूंक जाय? ती पोरजा, ती गरीब जावन आसा, ती दोदरीर जावन आसा, ती अभागे जावन आसा, ताणें तिंगा तो दिमी मोडूंक जाय. असलें घमंड आनी गर्वाक स्वाद ताणें दिवंक ना. विक्टोरिया राणीपणाचे शपथ घेतल्या उपरांत सेंट पॉल कॅथेड्रल असले नांवाच्या त्या भवनांत त्या मागण्यान तिंगा बागी जावपाक तांणी सगळी तयारी केली. ह्या भाशेन तयारी कोत्ताना राणीचे त्या पॉलाशेन येयल्या उपरांत आनी तिंगा एक सूचना मेवली. ती कितें म्हणल्यार, राणी सायबा, तूं ह्या देशाचेर तूं राज कोत्ताय, तूं राणी म्हणून त्या पासत तुका पळय तयार केला पळय ते सिटीर तुवें बसोंक जाय. जेन्ना सगळे उठोन देवाची स्तुती कोत्तले, फकत तेच उठोन देवाची स्तुती कोत्तले. तुवें उबे रावपाची गरज ना. कित्याक म्हणल्यार तूं ह्या देशाचेर राज कोत्ताय म्हणून तूं राणी त्या पासत सगळीं कोत्ता पळय त्या भाशेन तुवें करपाची गरज ना. तेका लागून तूं तुजे खोदरेचेर बसून राव. हें तुका पयलेंच तिका सांगून दिलें. ह्या भाशेन तिका संदेश दिल्या उपरांत सगळो लोक जेन्ना स्तुती आनी आराधना करता आसतना, सर्वेस्पराची स्तुती करता आसतना हालेलुया हालेलुया हें गीत गायता आसतना
ते हालेलुया त्या उतरान जेन्ना ते आख्खे सोबेंत गुजोंक लागले, सोर्वेस्पराचे हाजीरपण त्या मंदिरान जेन्ना भितर सरली, इंग्लंड देशाचे राज कोत्ता पळय ती राणी सोर्वेस्पराचे हाजीरपणाचे जेन्ना तिने अनुभव केलो, तिकाच कळोन आसतना लुवान ती उठोन उबी रावन देवाचे हाजीरपणान आपल्याचे दोनी हात उबारून, बापा आनी म्हजें कितें मोल तुज्या ह्या मंदिरान, एक तुका श्रद्धा दिवचे खातीर तुज्या त्या हाजीरपणान आमी सगळीं एकूच जावन आसा. विक्टोरिया राणी सोर्वेस्पराच्या हाजीरपणान हांवूय एकूच जावन आसा म्हूण असली भावना तियेन तिंगा दाखयल्या. तूं कोणूय जावं आसूं, भावा आनी भयणानो, देवाच्या हाजीरपणान येयल्या उपरांत हांव सोर्वेस्पराच्या हाजीरपणान आसा असली भिरांत आनी भक्ती घेवन वावर करूंक आवय आनी बापायनय तुज्या आंतुनाचें निदोन मागणी करिनाका. अशें केल्या उपरांत तुजीं भुरगीं तुजेर वयर चोडोन ती मागणी कोत्तलीं. सावधान, कोदिलेचेर बसोन मागणें करचें न्हू. बरे भाशेन आपल्याचे दिमेचेर रावन मागणें करपाक तांकां शिकयात. अशें शिकयल्या उपरांत घरान आनी घराचे भायर मंदिरान बसून तुजीं भुरगीं थिंगा बेण बागयतलीं आनी दिमी मोडटलीं. सोर्वेस्परा पासत जिवितांत भिरांतीन जियेतलीं. हाय, आयज जायते आवय बापायक देवाच्या हाजीरपणान थंयसर आसतना दिमी मोडपूच तांकां कठीण जाला. कारण देवस्पण वाडल्या उपरांत अशें घडटा. कसलें देवस्पण? नाका जाल्लें देवस्पण. त्या दिसा सोलोमोन देवाच्या त्या हाजीरपणान दिमयेर तो येयलो. कारण देवाची भिरांत आनी ताची भक्ती ताचे भितर ती आसली. देवाचे मंदिरान येतात पळय ती म्हज्या भावा भयणानो, हें देवाचें तें पवित्र मंदीर, हें पवित्र देवाचें रावपाचें ठिकाण जावन आसा. असली भिरांत आनी भक्ती आसत जाल्यार आनी तूं सावधानी घेवन तुजे त्या उतरान आनी तुजे त्या वावरान तुज्या त्या नेस्पान सोर्वेस्पराक मोहिमा दिता पळय तसली ओत्मिकाय तूं दाखय. त्या दिसा सोलोमोन सोर्वेस्पराची भिरांत दोत्ता पळय तसलो मनीस आसलो म्हूण त्या मंदिराचे भायर मंदिराचे भितर न्हय म्हज्या भावा. आनी त्या दिसांनी एक याज्ञिका बोगोर कोणाच्यानूच त्या मंदिरा भितर वचोंक जायनासलें. मंदिराचे भायर राजाचे ते आंगोस्त्र घालून आपल्याचे दिमेर तो येता. आयज म्हजें उतरां आयकतात ती भाव आनी भयणानो, एका जिव्या देवाची आमी मोग करता तसली आमी जालीं जाल्यार त्या देवाच्या त्या मंदिराक, त्या देवाच्या त्या घराक, म्हणल्यार हें कोणाचें घर? व्हरत्यान सांगात, व्हरत्यान आनी म्हणात, दीस इज द हाऊस ऑफ गॉड. हें सोर्वेस्पराचें घर जावन आसा. जिवे सोर्वेस्पराचें घर आसा. त्या जिव्या देवाच्या त्या घरान भिरांत आनी भक्ती ओत्मिकाय आमी दाखयत जाल्यार सोर्वेस्पर एकदम खुशाल जातलो आनी आनंदान बसतलो. मागण्याची सुवात वेदीच्या मुखार, मागण्याची ती स्टायल सारके खालती जावन आनी आपल्याच्याच त्या दिमेर येवन आपल्याकूच तूं सारको विसरोन देवाच्या हाजीरपणान येवप तसली ती एक स्थिती जावन आसा. व्हरत्या पवित्र आनी मोगाच्या म्हज्या बापा, आमच्या जिवितान एक वेदी आसोंक जाय. बापा, आमी तुज्या हाजीरपणान सकाळचे आनी रातीचे आमचे दिमी मोडून आमचें आसा पळय तें सगळें तुज्या हाजीरपणान आमचें जिवीत आमी तें बलिदान करूंक जाय आनी आमकां तें समर्पण करूंक जाय. असलें वेदीचें एक मागण्याचें जिवीत आमच्या जिवितांत तूं आमकां दी. मागणें म्हणल्यार जिव्या देवाचे बरोबर भेट करप, ताजे लागीं उलोवपाची ती सुवात म्हणून भिरांतीन आनी भक्तीन खालती जावन आनी नियाळ करून तुज्या हाजीरपणान आमी येवंक जाय म्हणून अशें आमी सजमोन त्या पासत तूं आमकां योग्य केलां आनी ओत्मीक आमकां दाखोवच्या तसलें आमकां बेसांव तूं दी. तें आमी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता. आमेन. कालवरीचो थाळो क्रूट आनी लोक आयज पळयता. फकत कोंकणीनूच न्हय, तामिलान, तामिळनाडून, कन्नडान, कर्नाटकान, मलयाळमान, केरळांत, उरियांत, ओरिसांत, मराठीन, महाराष्ट्रान, बेंगॉलीन, वेस्ट बेंगॉलान, पंजाबीन, पंजाबांत, भोजपुरीन, बिहारांत, तेलुगून, साऊथ इंडियेक, उर्दून,
जम्मू अँड काश्मीर, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, गल्फाच्या देशांत, नेपाळीन, आसामींत, हिंदी ह्या भाशेन भारत देशाच्या मुखेल भाशांनी जेजू क्रिस्ताचो वो सूप संदेश दरेक भाशेन पावयता पळय ती ही पयली सभा इंडियेचे ह्या इतिहासान आमची कॅल्वरी टेंपल. कित्याक आमी ही बरी खबर सगळ्यांक थिंगा वांट्टा? कित्याक इतले सगळे भाशेंत ही बरी खबर सांगच्याक आमी कोशिश कोत्ता? आतां तुमी मातशें आयकात. रोमकाराचे चीट अवेस्पोर 10 वोड 13. कित्याक जो कोण सर्वेस्पराचें नांव घेतलो तो ताचें थारोवण जातलें. कोणाचें थारोवण जातलें? जो सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें कोत्तलो ताचें थारोवण जातलें. जरी कोणाची थारोवण जावंक जाय जाल्यार ताणें केलां पळय तें पातकाचें ताका बोगसोणें जाय जाल्यार ताणें सर्वेस्परा कडेन मागणें करचें. जरी तो सर्वेस्परा कडेन मागणें करूंक जाय जाल्यार सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवंक जाय. आनी विस्वास करूंक जाल्यार सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय. सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय जाल्यार कोणें ना कोणें ताका सांगोंक जाय. आनी कोणें तरी थिंगा तें सांगोंक जाय जाल्यार त्या सांगपी मनशाक कोणें तरी ताका पाठोवंक जावो. कॅल्वरी ताळो ह्या प्रोग्रामाक आदार करता पळय तुमी कितें करता जाणा? हो खालतो सेवक देवाचो पळय थिंगा प्रचार करता पळय तो ताच्या फाटल्यान रावन ताचो आदार करतात. म्हजे हे संदेश ते 17 भाशेंत आसा. भारताच्या कोणशात फकत भारतानूच न्हय, ह्या वाटेन बांगलादेशान सोकला श्रीलंका पर्यंत, उंच नेपाळ पर्यंत आनी हे वाटेन रावता पळय ते अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आनी गल्फ कंट्रीन कॅल्वरी ताळ्याचो प्रोग्राम पावता. ती उलयतात पळय आनी सोजमतात तेच भाशेन. फकत आमच्याच देशान न्हय, आमच्या सोरभोंवतणी आसा पळय त्या सगळ्या देशान हो सुसमाचार पावता. येता त्या दिसांनी एशियेच्या दर एक प्रांतान ही बरी खबर पावयता पळय त्या रुपांत आमची ही सभा सर्वेस्परान ताचेर बेसांव घालचें, ह्या भाशेन मागणें करचें. जें स्वत आमी जाणाव आमी तें दुसऱ्यांक दाखयना जाल्यार हें कितलें वायट. तुमी एक निर्णय घेयात. जरी तर म्हजी थारोवण जालां जाल्यार कोणें तरी म्हाका जेजू क्रिस्ताचे विशीं सांगलां. नाश जाता पळय तांकां थारोवण मेळोंक जाय जाल्यार ही बरी खबर तिंगा प्रचार करच्याक ह्या सेवकाक सर्वेस्परान दिला. उतर सारकें सुटावें करून तें उतर सगळ्यांक सोजमोवंक दर एकल्याक ताची सोजमणी मेळचे खातीर हें उतर वांट्टा पळय तसलो सेवक सर्वेस्परान आमकां दिला. ह्या सेवकाची आदार करून हो संदेश आमचो लाखांनी लोकां लागीं तुमी पावोवचो. जायत्या लोकांचें जिवीत सुदरतलें. हो भावार्थ कितल्या लोकां मदें आसा तुमी मातशें हात दाखयात. भावार्थ दवरतात पळय तुमी भाव आनी भयणां कोन्यांनी करात. ही बरी खबर दुसऱ्यांक पावयात. सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें करता पळय ताचें थारोवण जातलें. मागणें करूंक जाय जाल्यार भावार्थ धरूंक जाय. भावार्थ धरूंक जाय जाल्यार आयकोंक जाय आनी आयकोंक जाय जाल्यार कोणें तरी तें सांगोंक जाय. आतां हांव सांगता पळय तसलो सेवक म्हाजे फाटल्यान रावन तुमी कितें करूंक जाय? ह्या सेवकाच्या ताळ्याक जाता तितले भाशेन तें ट्रान्सलेट करून तांचे लागीं पावोवचें. म्हज्यान जें करूंक जाता पळय तें तुमचे लागीं घडचें ना आनी जें तुमी करतात तें म्हजे लागीं घडचें ना. हांव आनी तूं एक जाय जाल्यार हो संवसाराक आमी बरी खबर आमी पावोवंक जाता. ह्या पासत एक निर्णय घेयात. सर्वेस्परान तुमकां पळय हो वेळ दिला. म्हयन्यान एक पावटी, वो 2 म्हयन्यान एक पावटी, वो 3 म्हयन्यान एक पावटी. वो सर्वेस्परान तुज्या जिवितान केलां पळय तितल्या बरेपणा पासत तुमकां बेसांव फावो जाल्यान दिनवासनी काळजान सर्वेस्पराच्या वावरान आदार करात. आमी सगळीं मेळोन क्रिस्ताची ही बरी खबर आख्ख्या संवसारान पावोवपाची आमी कोशिश करुया. ही आमची जबाबदारी. ही आमी विसरची. एड्रेस Calvary, post box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.